सर आमी पळयलें कुडचड्याचें जें चिल्ड्रन पार्क आसा तें खंय तरी एक वायट परिस्थितींत आसा आनी पळोवपाक गेल्यार तें भुरग्यां सेफूय ना तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? कुडचड्यार जें गार्डन आसा तें गार्डन पयलीं म्हाका दिसता लायन्स क्लब मेंटेन करताले, कित्याक आमी ल्हान आसतना जेन्ना गार्डनांत वताले तेन्ना थंय लायन्स क्लबाचो बोर्ड आशिल्लो म्हाका तरी अजून याद जाता. थंय घसरगुंडी आसताली, झोपाळे आसताले, बाकीचे मेज ते हाजे कितलेशे स्पोर्ट्स वेगळे वेगळे आशिल्ले. पूण आमी व्हडले जाले पूण गार्डन अजून पर्यंत तेदेंच आसा. पॉप्युलेशन वाडलें पूण गार्डनाची परिस्थिती बरी जावपाची वाट्याची वस्ट जायत उरल्या. ताका लागून आमी फाटल्या दिसांनी रेजोल्युशन घेतिल्लें आनी तें गार्डन आमी फॉरेस्टाक हँड ओवर केलें. ताज्या नंतर एक्चुली फॉरेस्टान तें मेंटेन करपाक जाय आशिल्लें, पूण म्हाका दिसता 1.5-2 वर्सां मायज जातलीं फॉरेस्टाक हँड ओवर करत जाल्यार, एटलिस्ट रेजोल्युशन घेतलें जाल्यार. ताजेर अजून पर्यंत कांय फॉरेस्टाचे कांय हालचाली जाले ना. कित्याक जाले ना म्हाकाय खबर ना, पूण अजून पर्यंत तर दिसता की कांय हालचाल जावना. सो हेजेर आतां नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलें तुमचें म्हणून आतां? नेक्स्ट स्टेप म्हणल्यार एक्चुली फॉरेस्टाक समज कितें डिफिकल्टी आसा, कितें प्रॉब्लम्स आसा जाल्यार तांणी चीफ ऑफिसरा कडेन येवन किंवा कावन्सिलरा कडेन येवन ते मेळून उलोवपाक जाय आशिल्लें, सांगपाक जाय आशिल्लें, किंवा एटलिस्ट एक रिटर्न कितें लेटर करपाक जाय आशिल्लें की दीज आर द डिफिकल्टीज वी आर फेसींग, आनी ताचें सोल्युशन कितें काडपाक आशिल्लें आमी बरोबर बसून काडपाक जातालें. ते इट इज नॉट दॅट की बाबा फॉरेस्टाक हँड ओवर केलें म्हणटकीर फॉरेस्टाक सगळें पळोवपाचें बरोबर आसा, पूण तांकां कितें डिफिकल्टी येवपाक शकता ज्यो आमचे कडल्यान सॉल्व जावपाक शकता. इट्स अ गीव एंड टेक रिलेशनशीप म्हाका दिसता, कारण फॉरेस्ट जेन्ना मेंटेन करता तेन्ना आमी तांकां खंय तरी हेल्प करपाकूच जाय. पूण जो पर्यंत क्वेरीज आमचे कडेन येना तो पर्यंत आमी म्हणजे कशें हेल्प करतले. सो आमचोय आतां 2 म्हयन्याचो 3 म्हयन्याचो काळ उरला. सो आफ्टर दॅट वी ऑल्सो डोंट नो. सो 2-3 म्हयन्या भितर कितें पॉसिबल आसा जाल्यार वी कॅन डू दॅट, वी कॅन हेल्प देम फॉरेस्ट कितें आयले जाल्यार क्वेरीज घेवन. सर तितून आतां कितें अशें डेवलपमेंट कितें पॉसिबिलिटी जावपाची कितें चान्सीस बीन कितें आसा अशें? एक्चुली सांगपाक तें सांगलें तशे भशेन ल्हान आसतना जें गार्डन आशिल्लें आज पर्यंत गार्डन तशेंच आसा. कुडचड्यार डेवलपमेंट म्हणटा आमी, पूण येणाऱ्या यंग जनरेशनाक, नवीन धाकट्या भुरग्यांक जर तर खेळपाक जाय जाल्यार हांगा एक प्रॉपर गार्डन अशें ना. सो ताका लागून म्युन्सिपालिटी कडेन फाटल्या दिसांनी फंड्स आशिल्ले. सो मे बी आमी खंय कोशिश करपाक जाताले, प्रयत्न करपाक जाताले की ते फंड यूज करून, समज करपाक जाता जाल्यार ते फंड यूज करून आमी तें गार्डन रिवॅम्प करपाक जातालें. सो गार्डनांत जे जे पळय कितें इन्स्ट्रुमेंट्स आसा ते काडून आमी दुसरे घालपाक जाताले. एक बॉडी वेट जीम घालपाक जातालो ओपन एराचो, प्लस झोपाळे जे आसा स्विंग्स ते नवीन घालपाक जाताले, जे स्लायड्स आसात त्यो नवीन घालपाक जाताल्यो. पण जें कितें आसा तातूंत आतां नवीन प्लास्टिकाचें आयलां. सो ते आमी यूज करून त्या गार्डनाक एक वेगळें रूप दिवपाक जातालें. सो दॅट तें केल्लें आनी मागीर जर तर फॉरेस्टाक मेंटेन करपाक दिल्लें जाल्यार मे बी ताका एक फॉरेस्टाक एक बरें पडटा आशिल्लें वेगळे भशेन, कित्याक फॉरेस्टा कडेन फायनान्स आसता किंवा खंयच्यान अरेंजमेंट करपाक मेळटा तेंय म्हाका खबर ना. पूण म्युन्सिपालिटी कडेन जो आसा तो करून जर तर तांकां दिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता बरें जाता आशिल्लें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.